Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. हा प्रणाली and प्रणाली's cuisine आमच्या YouTube चॅनलचे तुमचे सगळ्यांचे स्वागत असा. तर आज आम्ही करूया एकदम क्विक अँड इझी स्नॅक्स ती जावन असा गोवन स्टाईल चिकन सँडविच. आता ही करपाक चड सामग्री बी लागना तशीच करपाकूय सामकी सोपी असा. तर टाइम वेस्ट न करता यो सुरुवात करूया. तर ताज्या खातीर हांवें हांगा 200 ग्राम बोनलेस चिकन घेतला. हे हांवें उदकान बरेपैकी धुवन घेतला आणि साफ करून घेतला. हांगा जितले तुमकां चड क्वॉन्टिटी जाय तितले तुमी चिकन वापरात. तातूंत मागीर घालुया 1 ल्हान चमचो मीठ आणि हे आमकां त्या चिकनाक बरेपैकी लावन घेवपाक जाय. अशें वेवस्थीत लावन घेवया आणि थोड्या वेळा खातीर काडून सायडीन दवरुया. ताजे उपरांत कायलीन हांवें हांगा थोडें उदक घालून घेतला. हे उदक आमकां बरेपैकी गरम जावपाक दिवपाक जाय. ते अशें बरें गरम जालें तशें तातूंत घालता चिमूटभर मीठ आणि आमी ते मॅरिनेट केले चिकन तातूंत घालून घेवया. अशें सवका घालून घेयात आणि हे आमकां बरेपैकी उकडून घेवपाक जाय. तर हाजें झाकणें धापून घेवया आणि एक 20 मिनटां खातीर बरेपैकी उकडून घेवया. आणि 20 मिनटां उपरांत पळयात तें चिकन अशें बरें उकडून तयार जाल्लें आसा. आतां हातूंतलें आमकां चिकन काडून घेवपाक जाय. अशें बरें उदक पागळून तें चिकन एका प्लेटीन काडून घेवया आणि हे चिकन आमकां मातशे वेळ थंड करून घेवपाक जाय. ताजे उपरांत तें थंड केल्लें चिकन आमी एका सुरयेन अशें तांचे बरें बारीक कुडके करून घेवया. हे पळया अशें तांचे बरें कुडके करून घेवया. हांगा जितले तुमकां जाय त्या सायजीन करात. तर हे पळया ते चिकनाचे अशें आमी बारीक कुडके करून घेतला. आतां हे आमी एका प्लेटीन काडून घेवया आणि बाकीचे चिकनाचे बरे अशे कुडके करून घेवपाक जाय. आणि हे पळया ते चिकनाचे कुडके आमी एका आयदनान काडून घेतला. तुमकां जाय जाल्यार तुमी हातान अशें ताचे बारीक कुडके करून घेयात. हे पळय अशें बरें स्मॅश करून घेवया. तातूंत मागीर घालया चवी पुरतें मीठ आणि हे आमकां बरेपैकी मिक्स करून घेवपाक जाय. अशें वेवस्थीत बरेपैकी मिक्स करून घेवया. तातूंत मागीर घालता एक चिमूटभर काळी मिरयाचो पिठो. हांवें हांगा थोडे कॅबेज असो बारीक शिनोवन घेतला. तो तातूंत घालून घेता. एक अर्द वाटी शिनोवन घेतल्या. तितून थोडी थोडी करून घालून घेवया. ताजे उपरांत हांवें हांगा एक ल्हान वाटी मेयोनीज घेतला. हांगा जितले तुमकां मेयोनीज आवडटा तितले तुमी वापरात. हे हांव तातूंत घालून घेता. अशें थोडे थोडे करून वेवस्थीत घालून घेवया आणि हे सगळें आमकां बरेपैकी मिक्स करून घेवपाक जाय. अशें सगळें बरें वेवस्थीत मिक्स करून घेवया आणि हे पळया अशे तरेन तुमचें स्टफींग तयार आसा. ताजे उपरांत हांवें हांगा व्हडलो ब्रेड स्लायस घेतला. आतां तें स्टफींग ताजेर घालून घेवया. अशें वेवस्थीत 1-2 चमचे ताजेर घालात आणि अशें बरें स्प्रेड करून घेवया. ताजे उपरांत ताजे वयल्यान दुसरो ब्रेड स्लायस घालून घेवया आणि ताका असो बरो चिड्डावन घेयात. ताजे उपरांत सुरयेन आमी ताका असो मचून चवका कातरून घेवपाक जाय. आणि हो पळया असो आमी ताका असो वेवस्थीत कातरून घेतला. आणि अशे तरेन तुमचे क्विक अँड इझी स्नॅक्स गोवन स्टायल चिकन सँडविच खावपाक तयार जाल्लो आसा. ही रेसिपी एकदम सोपी तशी खावपाकूय रुचीक लागता. तर तुम्ही एकदम मुद्दम ट्राय करून पळयात. आणि जर आमची रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तसेच आमच्या चॅनलाक सबस्क्राईब करा. परत मिळूया अशीच एक नवी रेसिपी घेऊन. तोपर्यंत खाया पिया आणि मजा करा. धन्यवाद.